रमेश बाबू परत परत सांगतात की आय एम नॉट अ रिप्लेसमेंट. ते सामके परत परत ठासून सांगतात आय एम नॉट अ रिप्लेसमेंट म्हणटा ते. सो तुम्ही जे पळयता ती वॅकन्सी फिलिंग, रमेश तवडकर मंत्री जावप हे कंपल्शन आशिल्लें, एसटी एक लिडर भायर गेला सो दुसरी एसटी लिडराक भितर हाडप हे काय ताजे फाटल्यान आनी कितें तरी आसा? काय ना, बीजेपीन अशें ठरोवन केल्लें. हय, जेन्ना आलेख स्विकार मिनिस्टर करपाक जालो पळय तेन्ना तेंची जी कोर कमिटी आहा पळय, दे से इफ यू आर रिमुवींग वन कॅथलीक पर्सन, द पर्सन हू हॅज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॅबिनेट शूड बी कॅथलीक. हय, आनी तें निलेश काब्रालाक काडलो. मागीर अशें जालें की कोणाक जर एक खाजगी मनशाक काडटालो खाज्याक घेवपाचो म्हण हय, अशें जालें. पण आय हॅव मेट तवडकर एटलीस्ट 4 to 5 times ड्युरींग लास्ट 2-3 months. ही सेड आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकम मिनिस्टर. तें आपणें केन्ना मागूंक ना, म्हाका तें स्पश्ट पर्सनली सांगलां म्हाका. सो इफ दे वॉन्ट दे कॅन गिव मी आनी आय वील एक्सेप्ट इट म्हण. पण कितें जालां, ताजी इच्छा नाशिल्ली. ताका टायम ना म्हणटा तो, आपल्याक काम करपाक जाय आनी काम करपाक टायम ना न्ही. हय. सो वॉट हे इज ते ओपनली सांगतात. हय. हय. पण इट इज नॉट रिप्लेसमेंट, पण देर वॉज अ वेकन्सी, दॅट वेकन्सी हॅज टू बी फिल्ड. आनी बीजेपीचें धोरण अशें आहा, कॅथलीक थंय कॅथलीक, मराठा थंय मराठा, भंडारी थंय भंडारी. जाल्यार मागीर आलेख सिकेर टू दिगंबर हे कसली इक्वेशन ना, साश्टी? आलेख सिकेरा वॉज गव्हर्मेंट वॉज कंपेल्ड टू रिमूव हिम हय. बिकॉज ही हेल्थ. थंय ताणी परत दुसरो कॅथलीक हाडला, थंय दिगंबर बाबा हाडलो. हय ना, पण कितें आहा, दे हॅव थॉट ऑफ आय थिंक बीजेपी पार्टी एज अ होल. दिगंबर कामत वील हेल्प टू इवन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय साश्टी भितर. साश्टी भितर. या आनी दिगंबर म्हणजे ते बाकीच्या हातून ना. बरोबर. पण साश्टी भितर फायदो जावपाक शकता. मडगांव, नावेली आनी फातोर्डा हे 3 मतदारसंघ पळय आहा. हय. ह्या 3 मतदारसंघात बीजेपी हॅज दिगंबर कामत हॅज गॉट व्हेरी हाय इन्फ्लुएन्स. दॅट्स वाय ही हॅज बीन टेकन इन. तवडकर इश्यू इज स्लायटली डिफरंट. इट इज मोर इम्पॉर्टंट इज हांगासर गोंयांत जे ट्रायबल्स आसात तेंचे जे रायट्स आसात ते जास्त इम्पॉर्टंट आसात. हो तवडकर किंवा त्याच्या जाग्यार आनीक कोण दुसरो ट्रायबल मिनिस्टर जाता काय ना जायना दॅट इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. दोनूच हांव तेंचे इश्यू दवरता ट्रायबलांचे तुमच्या फुड्यान. पळया की जाला कितें की एसटी नोटिफिकेशन आयला 2003. आमी इंडिपेंडन्स जाले 47, लिबरेशन जाले 61. आतां जेन्ना 2003 एसटी रिजर्वेशन येता आनी 12% रिजर्वेशन एसटीक मेळ्ळा, तांचो इतल्या वर्साचो बॅकलॉग आसा तो कोण भरून काडटलो? हा, फक्त कॅबिनेट भरले म्हणून जायना तुम्ही. हा, लोकांक कितें फायदो? ट्रायबलांक काय कितें फायदो? म्हणजे नगाक नग मनीस हाडून दवरलो म्हणून जायना ते. जे एक्च्युअल तेंचे रायट्स तांकां जे कॉन्स्टिट्युशनान दिल्यात. आनी दुसरो एक तांचो ट्रायबलांचो इश्यू सांगता तुमकां. जेन्ना तुमी शेड्यूल्ड ट्रायब जाता त्या बरोबर ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील तयार करची पडटा. आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन लागता ताका. ताच्या खातीर तवडकर कितें करतलो? आदल्यान तर काय करूंक ना. आतां जो आसा एका वर्सा भितर तो कितें कितें करतलो? हाजेर त्या मिनिस्टराचे खरें काम कितें जातलें हय. ते लोकां फुडें येतले. स्पेशली ट्रायबल्सांच्या फुड्यानूच येतले. हो मिनिस्टर करता कितें आमच्या खातीर? कारण तवडकराचे जे आसा गोश्ट तो आमकां तितलो तेजे जी पास्ट एज अ स्पीकर तेणी कितें काम केलां ते तितलो कॉन्फिडन्स दिना. आमी फाटल्या फावटी पळयलें रमेश तवडकर जेन्ना मंत्री आसलो आपलो स्पीकर आशिल्लो, एज अ स्पीकर 2022 पासून तो बीजेपी कोर कमिटीचो मेंबर आहा कंटिन्युअसली. हे एटलिस्ट 3 तरी हांव फोटोग्राफ तुमकां दाखयता. तो बीजेपी कोर कमिटी एकाच जाग्याचेर ह्या कॉर्नराक बसलेलो आहा सगळ्या फोटोनी. आनी हे सीएमान स्वता घातलेले आहात आपल्या हाचेर फोटो. हय. आनी एकीकडे तो कोर कमिटीचो मेंबर म्हणून बसता आनी दुसरीकडे ही इज अ जज. ताच्या फुड्यान केसीस आसात, डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन्स आसात. तेणी केलें कितें ते थंयसर कोर कमिटीन बसोन तेणी आपल्या ही कॉम्प्रमायज हीज पोजिशन ऑफ स्पीकर आनी कोण हे सायडीक बसल्यात तेजे जेंकां रायटूच ना तेच्या फुड्यान बसपाक असल्या मनशां कडल्यान तेणी ऑर्डरी घेतल्यात कितें करपाचें ते दुसऱ्या दिसा केसींनी. आनी अशें करून फायनली तेणी आपणाक मिनिस्टर जावपाचो आसलो तो जालो. ओके, व्हेरी गूड. आतां तो मिनिस्टर जाल्लो आसा. ह्या 2 मुद्द्यांचेर जे
ट्रायबल तुम्ही- बॅकलॉग आसा तो आणि दुसरें म्हणजे जे शेड्यूल Tribal ट्रायबल Advisory Council एरियाज आसा. डिक्लेअर जावंक जाय हय जे खंयची पंचायत जी आसा तातूंत 50% एंड अबाव जर ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा जाल्यार ते शेड्यूल ट्रायबल एरियाज डिक्लेअर जावंक जाय तेंच्या खातीर ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील जावंक जाय त्याच्या खातीर हो मनीस कितें करून हाजेर दाखयतलो उत्तर दिया म्हणटा तुम्ही ते आमी पळोवया